म्हाका दिसता स्पीकर सर हे स्ट्रक्चरल ऑडिट फॉर एग्जाम्पल कालची दिसाक 1300 इस्कला आम क्वेश्चन गेले हाउ मेनी स्ट्रक्चरल ऑडिट्स यू हॅव डन or 1300 only 600 are done and in that 600 that परिस्थिती इतली गंभीर सरकारा कडेन पैसे आहाय इतले सर रेव्हेन्यू सरप्लस जाले बिल्डिंगे हेच बिल्डिंग सेफ आहा मोहांक जाप दिना आनी हे डायवर्ट जाता हे आरटीआय एक्टिविस्टार जाप मेळटा हांक मेळ्ळे स्पीकर सर जे हे बिल्डिंग आतां सेफ आहा स्ट्रक्चरल ऑडिट केन्ना जाल्लो आमी प्रश्न घातलेलो म्हाका खबर ना हांव सेफ आहा जाल्यार लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयता आसतना तो सगळे म्हणजे सोशल वेलफेअर बिल्डिंगेंतल्यान असेंब्ली पर्यंत ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवन मेकळो जालो हांव फक्त सांगता हावजाक किंवा तुमी वयले खुर्चेर बसलेले आसा ताजेर सेफ्टी ऑडिट केला फक्त ताजेर डायरेक्टली प्रश्न घालपाक मेळना अकॉर्डिंग टू द असेंब्ली पीडब्ल्यूडी घालू मेळना अरे पीडब्ल्यूडी घालू मेळना सांगता न्ही हांव तुका पीडब्ल्यूडी घालू मेळना म्हळ्यार हे कितें हावजाचे घालू मेळना अरे वी हॅव टू नो हे कितें स्पीकर सर हांव मान्य करता की अशा पद्दतीन 30 वर्सां जाल्या उपरांत कारण ह्यो जुन्यो बिल्डिंग्स ओके जुन्यो 30 वर्सांनी थोड्या बिल्डिंगेक तर 60 वर्सां जाली निलेशान जशें सांगलें ड्युरींग द पोर्तुगीज रेजीम तो म्हणटा म्हणजे 165 वर्सां जायत येयली आतां फक्त आमी ऑडिट केलेंच म्हणून जावचें ना ऑडिट केल्या उपरांत रिपोर्ट दिल्या उपरांत तेजेर एक्ट जावपूय गरजेचें आसा आनी हितूर गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट दोनूय बिल्डिंग्स येयल्यो ह्या रेजोल्युशनाचो विचार करता आसतना आमकां अशा पद्दतीचें एखादें बिल इन फ्युचर डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या ऑथॉरिटीन आसूं किंवा पीडब्ल्यूडी कोणी तरी एका डिपार्टमेंटान हें बिल मूव करचें पडटलें हांव स्टडी करपाक लायता म्हणजे फॉर एजी आनी हांकां आनी बिल जें आसा पळय न्ही सेपरेटली हें इंट्रोड्यूस करता तुजें रेजोल्युशन म्हणजे योग्य आसा तेजेर सगळे जाण उलयले एडवोकेट काल्लूस सांगता आसतनाय तेणी आमी डायरेक्टली तुजें रेजोल्युशन भायर उडयना तुजें रेजोल्युशन कन्सिडर्ड करता बट हें सगळें कन्सिडर करता आसतना हें आत्तां पास करप योग्य जावचें ना कारण हें पास जर करीत जाल्यार आमकां वेगवेगळे इम्पॅक्ट जाता तेजेर म्हणून कन्सिडर करून आमी बील हाडटा स्वता म्हणजे फुडल्या येता त्या असेंब्लीक नवीन बील जें आसा पळय हाज्या रिलेटेड जें आसा तें हांव हाडपाक लायता म्हणजे ऑथॉरिटी फॉर्म करप काय कितें हाजो सगळ्याचो सारसार विचार करूनच आमी नवीन बील हाडटा जेणे करून जे लाँग रन कारण उपयोगी ठरतलें